ते मुझे नावी मागता तरी हांव तांचे मदकथा जरासा जे काय मुझे नावी तुम्ही मागता ते बापाता तुका मागून धाडटा एका मोना एका काळजा तुझे नावी सौम्या हावी आयल्या भाऊ भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधू सांगात बघता एका मोना एका काळजा तुझे नावी सौम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधू सांगात बघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू जेजू ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देव आमकां नांवान वळखता आवयच्या कुसवांत रस्ते आदी देव आम्हा सोरवांक जाणा ही सताची उतरां आमी देव कोण म्हूण वळखूंक तशींच दुसऱ्यांक वळखून दिवंक प्रेरण दिता नतनायलाची सताची आनी नितीची जिवीत जेजूक कसलेंच कपटपण नातलो नतनायल म्हूण वळखूंक आनी नतनायल जेजू देवाचो पूत म्हूण परगटूंक सादीत जालें देखून मोगाच्यानो नितीची वाट ह्या संवसारांत कश्टाची जाल्यारी सर्गा पावोंकू सुलाभाची आनी लागशिल्ली वाट जावंक शकता आपोस्तल बर्तलोमेव कोणाचें परब आज आमी संभ्रमतां ताच्या मर्तीरपणाच्या जिविता मुखांत जेजूक लागशिल्ल्यान वळखलो आनी ताचो पाटलाव करून गेलो हाच्या जिवितांत हांव प्रेरण जोडून आमी देवाक लागशिल्ली जावंक ह्या मिसा वेळार देवाची कृपा मागया तशेंच आज फादर लॅन्सी लेविसाचो आयच्या प्रधान याजकाचो जल्मदीस आमी संभ्रमता तो आमच्या सेमिनारिस्तांचो मेस्त्री जावन आसा ताच्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया मोगाळ भाव भयण ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातखी सर सेवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनान चिंतून तनान सरून वायट आदरांनी बरें दिसून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो व्हडलो अपराध ह्या पसुगीर सदां संकार लिए सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता भगवान बर्थोलोमेवान वडा बाबार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजांत तसो पाटलाव केलो ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुझे पवित्र सभेचे देखीबोंद क्रिस्ती जिने वरवीं सगळा क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सुरवंदार म्हणून वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन उगडपान पुस्तकांतले वाचप देवदूता मदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हणलें ये आनी हांव तुका शेलयेची पोतीन जावची वकळ दाखयता आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो आनी थंय थावन पयस शार जेरुसलेम म्हाका दाखयलें सर्गा वयले देवातांव ते देंवून येताले देवाच्या वैभवान ते सगळेच परजलताले ताचो परजल एक भोव मोलादीक मणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो त्या शाराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो ताका 12 दरवटे आसले आनी एक एक दरवट्या सरशी एक एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दरवट्यांचेर कांतिल्लेली उदेंतीचे कुशीन 3 दरवटे उत्तरेक 3 दक्षिणेक 3 आनी अस्तमतेक 3 शाराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदिल्लो तांचे वयर शेलयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्ली देवाचे उतर देवाचे वडुपकार तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे राजवडकेची महिमा वाकणतले तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले सर्वेश्वरा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वचतले तुझे राजवडकेची महिमा वाकणतले तुजो प्रताप वर्णितले तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले अशे सोर मनशांक तुजी महात कार्या आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठीत महिमा कळी जातली तुझे राज सदां बळतत असले तुजी राजवडकी संततेचे संततेक उरतात असले तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले सर्वेश्वराचो वाटो सगळ्यो नितीवन सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेश्वर लागींच आसा तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले
Hallelujah, 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 Hallelujah. मिस्री देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोया. तोवळ फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियम शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत. नातानायलान जाप दिली, नजरेचो थंय तावन कितें बरें येत. फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणास अशी येतेल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेलकार. हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नातानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं आंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, आंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें तुका म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय. हाचे प्रास वर्ती घडितां तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतेल्यात. देवाचे उतर हे. वाकई तुका क्रिस्ता. जायत्या नमुन्यांचे रूख आमी वळखता. माड, आंब्याचो रूख, कुंब्याचो रूख अशे जायते रूख आयच्या शुभ वार्तेंत आंजुराच्या रुखा विशयांत सांगलां. आंजूर आमकां सदांचे न्हय, पूण आजकाल एका गांवांत आनी एका गांवांत असले झाडां असले रूख व्हरतात. ह्या फळां आमकां मेळटा देखून आमकां आंजुराची रूच कळ्ळ्या. आमच्या भोंवतणी थोड्यांच्या घरांनी आसूंक पुरो आंजुराचे रूख. आज जेजू परत्यान ह्या आंजुराच्या रुखाचो उल्लेख करता. ह्या आमकां शुभ वार्ता आंजुराच्या रुखाचो उल्लेख करून दाखयता. थोडे पाठतळ आमकां कळाचे. पयल्या वचपांत उगडापणाच्या पुस्तकांत थंयसर दर्शन मेळटा, उगडापण मेळटा शिसाक. आनी तो पळयता सर्गींचे राज कितल्या वैभवान भरलां तें. सर्गींचे जेरुसलेम एका मानका सारकें परजळटा. आनी ताच्या उपरांत चडीत विवर दिवन आमकां पयलें वचप सांगता. 12 कुळयांच्या नांवान म्हणल्या बरी हें शहर रचलां. 12 दरवटे मजबूत दोंगर ह्या शहराक. 12 दरवटे, 12 कुळयो, इस्रायलाच्यो 12 कुळयो. आदीं दिल्लो प्रवाद ह्या आदीं कितें 12 कुळयां विशयांत ह्या विंचलेल्या परजे विशयांत देवान सांगिल्लें तें नव्या सोल्ल्यान संपूर्ण जाता. त्या 12 कुळयांक ह्या 12 दरवट्यांक सरी जावन, दरवटे म्हणटना आमकां खबर आहा त्या दरवट्यांतल्यान आमी भितर येता. नव्या सल्ल्यांत जेजूक 12 शीस आसात. जावं जुदासाची काणी आमकां कितें खबर आहा, पूण थंयसर 12 कुळयांतावन आयिल्लो लोक देवाची परजा म्हूण जाता.
हांगा नव्या सोल्यांत ह्या 12 शिसांत कोण मुखार येता ती देवाची परजा. देखून ह्या 12 जेजूच्या 12 शिसां मदलो आईचो आपोस्तल एकलो बर्तलोमेव. या ताचें नांव आनी एक नांव नातानायल. या तेंचं नांव दुसरें नांव नातानायल. बर्तलोमेव या नातानायल. तुमकां घुसपट जाला आसतलो कित्याक एकटी बर्तलोमेव म्हणटा म्हण नातानायल तेंच ताचें आनी एक नांव. पूण विशेश कितें फिलीप आनी नातानायल ह्या बर्तलोमेव कर्ण देवाच्या शब्दाचो विचार करनासले. आंजुराच्या रुखा मुळान आंजुराचो रूख आमी दुदान आनी मोवान वळसो गांव म्हूण जायते फावटी जेरुसलेमाक इस्रायल गांवाक आपयल्लें आयकलां. पूण आंजुराच्या रुखा की पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक सरी केला. सडावत सकट प्रवादी आंजुराचो उल्लेख करता आंजुराच्या रुखाचो. ओझेया प्रवादी म्हणटा देव आनी ताच्या परजे मदलो संबंद आंजुराच्या रुखा बरी. जेरेमियाय म्हणटा जर तर देवाची खुशी लोक पाळना कुसून गेल्ल्या आंजुरा सारके जातली इस्रायल परजा. आंजुराचे रूख तुमी पळयल्यात जाल्यार ओड पानां रूख असो विस्तारता. आनी असली सांगणी ह्या चिंतप इस्रायल घरामध्ये आसा. जर तर पानां आसात या कोले आसात तांदूळ आंजूर आसूंकूच जाय. जर तर आंजूर नांत तो रूख योग्य न्हय. आतां जेजू असल्या रुखाक सरी करता. पूण ताच्याके पयलें फिलीप आनी नातानायल आंजुराच्या रुखा मुळान बसून कितें करनासले. हाची शुभ वार्ता सांगता ते मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रावातेच्या पुस्तकांनी जाचे विशयान बरोवन आसा ताचे विशयांत नियाळ करनासले. देवा विशयांत नियाळ करूंक आमी शांत आसलो जागो विंचता. जायतीं हांव हांगा पळयता ह्या देवळाक येता दिसभर. थोडीं जाणां अर्दे वर एक वर कित्याक हांगा तांकां म्हणटात आमच्या बसांचो आनी कितें आवाज आसतना हांगा तांकां शांत वातावरण मेळटा. ते शांत वातावरण भोंवतणी मात्र न्ही आमच्या आत्म्यांत आसूंक जाय. नातानायला थंय ते शांत वातावरण नातल्लें. तो आणकी सोदून आसलो म्हाका कित्याक मेस्सिया मेळना. आनी आतां फिलीप येवन म्हणटा आमकां मेळ्ळा तो जाका आमी सोदून आसुल्ले हांव आंजुराच्या रुखा म्हळान. आमी इंग्लिशान म्हणयत स्क्रुटिनी ऑफ द होली स्क्रिप्चर. दे वर डुईंग द स्क्रुटिनी ऑफ द होली स्क्रिप्चर अंडर द फिग ट्री. आंजुराच्या रुखा मुळांत देवान आपल्या परजे विशयांत कितें सांगलां तें नियाळ करनासलें. आनी नातानायलाक आतां तो सोदून आसुल्लो त्या शांत वातावरणांत क्रिस्त मेळ्ळो. भाव भयणीनो निमाणें आमकां पळोवंक मेळटा एक विशेश. नातालायन आनी फिलीप दोगी सांगाता देवाक सोदून आसले. पूण तांणी देवाक सोदच्याकी पयलें देव क्रिस्तच तांकां सोदून आसलो. देखून जेजू म्हणटा नातानायलाक जेजू कोण म्हूण खबर ना. पूण जेजू म्हणटा तुका आंजुराच्या रुखा मुळांत बसून आसुल्लो हांवें पळयलो. तुजे थंय देवाक समजूनची आतुराय आसली हांवें पळयली. आबळ्याळे हांव हांगा आसा. देखून त्याच जेजूक सोदून ह्या सकाळी फुडें आमी हांगा आयल्या. त्याच जेजूक सोदून आमी शुभ वार्ता उक्ते करता. त्याच जेजूक सोदून पोरण्या सोल्ल्यात हांव नव्या सोल्ल्याक जेजू देवा तूं खंय आसाय म्हूण विचारता. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोदच्या की हांवें पयलेंच तुमकां सोदलां ताका लागून तुमकां हें उगडापेन मेळ्ळां. भाव भयणीनो आमी भागी कित्याक सर्गींच्या राजांत नातानायलाक ह्या फिलिपाक मेळिल्लो अवकाश आमकांय मेळटा आनी आमी ती परजळची नेकेत्रां त्या सर्गींच्या राजांत जातली. हांव Papaho forma o braço, bultamcha mogaso, kalpya kalsa
मोठ्या मोगान तुका आज भेटोंगसो किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटोवन दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां बरवण मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसां कुरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें विसां म्हज्या मोगाळ बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपा मानत तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्र विचारावा सर्वस्पोते मानून घेव सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगळ्या मनशाचे सर्वने पसोत अगणित मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुता वरवीं आमकांय उंड्या दाखवायनाच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें ह्या बलिदानाचो अर्थ गुणायेन वळखून आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणी पासत जेजू सांगाता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक भाग्यवंत बर्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, tujhe maran, ame samarata, tujhe punar jeevan po, ame करता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रेगा सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगती, बागेवन जुजेत सोपती, बागेवन बर्तलोमेव आनी सर धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन धरून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माया मोगसान एकवटाचो उत्सव एकामेका शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराच्या नामा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सुम्या तुम जेवचें म्हाका फावो ना पूण जेवचें म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
Răsnar sumia, tuns mozo adar, tuns mocha karzan sumia, सदां स्कर्बिडा जीविताचो गुंडो तूं संगीतां देवलोलो संवसाराक सासणीक जीव दिवच्या पापांक तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुकेवचो ना तुका सन्मानता तो केदीस तानेवचो ना तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच सर्विडा प्रार्थूया. देवा सर्व लोकांच्या बापा सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या पोवण्याक आनी आज्ञेक पळो दिवन धर्मदूत देसान देसांनी गेले आमच्या काळाच्या मनशांक तिस्त बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी सस्नाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. तुझ्या विण्याक सभासुर्यो आसात तांतली एक सांखाव अत्रेका तुझ्या विण्याक सभासुर्यो आसात तांतली एक सांखाव अत्रेका तुवें खेळटाना सरी मोची स्वरान भरतली मधुनात बळ करतली तुझ्या विण्याक सभासुर्यो आसात तांतली एक सांखाव अत्रेका मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार बरी आशिर्वाद दिव आमकां Băgăm pe ce cuvânt, ne vom cam să ne va să spune, papace și pătace și păuite, amin.